नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्याक येवकार. सद्याक लोकसभा वेंचणुकेचो नेट चडिल्लो आसा आनीक प्रचार एक इतलो तेंगशेर पावला की कोण जिखतलो आनी कोण हरतलो हें कांय सांगपाक जायना अशे तरेचो प्रचार चालू आसा. आनीक एक हे आमचे वेंचणुको म्हणल्यार वेंचणुको आनी तियात्र हांकां केन्नाच कुशीन काडपाक जायना. आनीक सगळी जर गोंयची आमी जर ओपिनियन पोलाची चळवळ पळयली मागीर आमचे लँग्वेज एज्युकेशन पळयलें जाल्यार ह्या वेळार तियात्राचो एक वांटो सामको एक तियात्रिस्टाचो वांटो एक सामको व्हडलो आशिल्लो आनी प्रत्येक वेंचणुकेक असो तांचो तियात्रिस्ट आमचे भाव आसात ते वांटो उखलतात. आनी ह्याच हाजेर सगळ्याचेर आमी एक चर्चा करपाक आपयला आमचो पॉलिटिकल कातरिस्ट म्हणून फामाद आशिल्लो एलिसन दाखोतर. एलिसन तुका येवकार. म्हाका एक सांगू आतां सद्याक जे तियात्रांत गेलो आमगेलो इलेक्शन आहा कितें कातार बी केलें तुवें? ना सद्या हांवें कातार केलो ना. आतां हांव आनी थोड्या दिसान अपलोड करपा आहा कातार. रस्ताद MLA म्हणून. पूण कितें आसता तें म्हणटा कितें मातशें? ना म्हूण दाखयना मातशें हें तें कातार मातशें हें दवरलां. हय येतना पूण पयलीं एक खंयचें कातार म्हणपाक शकता तूं? तें कातार हांवें कालगिरी पुत्रा म्हूण हांवें युट्यूबाचेर घायलो आहा आनी ह्या कातार हांवें रेजनालाचेर म्हणलेलें. तुका 4 लायन म्हूण दाखय. जायते कातारांतल्यान तुका आमारी फाल कारण तूं BJPचो मोळोन दालाल वोटिंग पोणा सांगोन येले सावन जिकलो केवोन कोलवो तांची चाल तुजे लेमडे बो मारी तूं कोत्तलो म्हूण गोंयचो सांबाळ आतां तो लोकूच चितूंक पडला खुंयसर आसा हो मेला तो रेजिनाल. म्हाका एक सांग आतां सद्याक खातीर एक तियात्रिस्टाचेर एक सदां लोक हें करता की ते आमचे एलिगेशन करता की तियात्रिस्ट आपले पर्सनल स्कोर सेटल करता म्हूण. तुगे आतां रेजनलाचेर डायरेक्ट तुवें रेजनलाक क्रिटिसायज केलें. सो हे कितें हे जो तुमचेर हे आतां एलिगेशन जाता ते हे आसा कितें आसा तुमी पर्सनल हे करता काय इश्यू करता? पर्सनल न्हू. हांव कातार म्हणटा न्हू. हय हांव तें ताका पर्सनल म्हणना. ताका कितें मिसलीड्स आहाय तें करपा जाय आसलो तें केलें ना हांव तें कातार म्हणटा. तो तें पर्सनल घेता. तें पर्सनल घेता तो पर्सनल घेता. हांवें केन्ना पर्सनल गेलें ना मुगे हेजें. मुगे कितें जे पळय पेपराचें येता तें आमी कांतरांतल्या म्हणटा चोय एक्चुअली वालोर आमी तुमकां दिवपाचो कित्याक तुमी न्यूजाचेर हाडटाय तें आमी कांतरांतल्या म्हणटाय. सो खरें वालोर पयलीं तुमकां तुमी न्यूजाचेर हाडटाय तेन्ना आमी कांतार म्हणपाक चान्स पडटा न्हू. नाजाल्यार आमी कितको म्हणटले. हय पूण एक हें सांग म्हाका अशें तियात्र आनीक आमगेले कातर करून कितें फायदो जाता लोकांचेर जाता इफेक्ट जाता? सो इफेक्ट न्हू. आतां जेन्ना हांवें 2022 इलेक्शना पयले कांतार म्हणलो एक MLAचेर. हांवें कांतार म्हूण तो पडलो. सो लोक ते मोती घेता. कुट्रेचो? ना 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 बायलो बायलो हय. साश्टींतलो? साश्टींतलो हय. ओके. ते लोकांक खबर आहा हांव सांगना ते लोक जाणा. सो आनी कितें हांवें कांतार म्हणून तेणें तें मिसलीड केलो आहाय न्हू. सो ते लोकांक तें येता आनी तेका एक भायर मारलो. मागीर तूं म्हणटा तशें कितें तुमगेलें पर्सनल कांय ना लोकां मनां कितें आसता आनी पर्सनल. आतां मुगे तर पर्सनल हांव तर सांगूंक गेलो रेजनलान म्हाका कितू त्रास केले ते म्हाका स्वता शिमोर पासून कांतर काडली न्हू म्हाका पावपा नाय. ओके. पर्सनल सांगूंक गेलो जाल्यार. सो हांव कितें करता केन्ना मुगे पर्सनल बाय दवरता आनी पयचे लोकांय विचार आहाय ते काडटा. ओके. कळ्ळो. अच्छा म्हाका हे पॉलिटिक्सान पडपाक म्हळ्यार ही कांतर म्हणपाक म्हाका कितें जालें म्हाका एक उमेद ही कांतर म्हणपाची. सो मुगे उमेदींतल्यान जे पळय लोकांक गे पळय विचार आहाय ते हांव कांतरांतल्यान लोकांक हें करता. म्हाका एक सांगू आतां आमगेल्या ह्या इलेक्शना येवचे पयलीं सद्याक मातशें आमगेल्या गोंयची जे हें आहा सिच्युएशन आहा तेजेर हें तुका कितें दिसता गोंयांत सगळें बरें चल्लां कितें? हांव आनी कितें सांगू तुका लोकूय सांगतलो न्यूज तुका खबर आहा कितें कितें चलता तें. डिस्ट्रॅक्शन जालो आहा सगळें. सो आतां तें मातशें तयार घालपा जाय. कितें डिस्ट्रॅक्शन कितें जालें? आतां जाणा दोंगर कातोताय कोण कोल इशू मागीर तुगेलो मादय इशू. हय. सो हे पळय कोण मिनिस्टर मंत्र्यान सारकें काबार केलें लुटून काबार केलें.
फ्रांसीस दे तुयेंगे मरे म्हाका केन्ना एक कांतरा लायन उडकास येता तेणें कांतरां म्हणलें म्हणजे चोंदरी मात रोसो मेळ्ळोलें न्हू त्या चोंदरीन पासून इकून काबार करपाक ओके हां लिसोण लायन वचोन सो केन्ना हांव मरे हांव तेगे फॅन सो हांव तेगे कांतर मरे सारकी तारली चोयता सो ते तुगे तुवें नांव घेतलें तेगेलें नांव घेता फ्रांसीस तुवें तूं लिसन कुंतरी तेजेर तुगे नांव घेता ना हांव आयज हांव सिंगर जाला न्हू फ्रांसीस दे तुयें चोय जाला हां कळटा हांव फ्रांसीस दे तुयें वालो आमचो नांव घेवन कांतर म्हणलें हां हांव एविडेंस आसता हांव नांव घेवन म्हणटाय थोडे आहाय नांव घेनासता म्हणटाय सो आमी घेताय हय बिंदास जेन्ना तुका तूं तो स्वता ना तूं नांव घेवपाक कोणाचें भिना मागीर तेका लागून तुका त्रास जाला म्हाका त्रास भरपूर गेले तुजे फॉल्स केसूय जाता हें जायत केलो आहा एक केस आहा दिसता म्हाका सद्या चालू आहा एक डिफॉर्मेशन चालू आहा आनी एक तुजी फाटी फॉल्स केस गायलो आहा ती सो ती फॉल्स केस गायलो आहा ती मागीर हांवें हायकोर्टान गायलो आहा आनी SPCA गायलो आहा बरें आमी ते गोंयचे सिच्युएशन कितें दिसता काय गोंयकार म्हण कितें दिसता रडो येता रडो येता म्हणटा चड गोंयची परिस्थिती चोयली न्हू फ्रॉम माय पर्सनल हें सांगता आयज बारीक मनीस बारीकू आहा तो व्हड जावपाना ते कोण मिनिस्टर बी आहाय ते 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 कोण सुसायड जाताय आतां आमी एग्जाम्पल म्हाका मुगे सांगता आतां म्हाका घरांतून भायर सरपा जाय हांवें चिंतपा जाय बाबा गाडी पेट्रोल घालपा जाय गेल जाल्यार एक च्या पितलो सो हांवें तेची दुखडा ईश्वरान एक चिंतपा बरो तेका आहा न्हू चलल आनी एक म्हाका सांगता आतां सगळे आतां BJP म्हणटा की आमी इतली उदरगत केल्या काल आमी गेलो वयर गेलो आमी थिंगा ह्याच हातूंत भितर गेलो एंथनी बार्बोजा आयलो तो म्हणटा सगळे लोक BJPचे खुशी आसात कारण BJP लोकांक कामां केल्या सो ह्या तुका मान्य आहा केले सगळ्या मनशाक कोणा केलो आसता हां केले जाल्यार आयज लोक बरो मारपाचो केलो जाल्यार आयज पॉलिटिकल कांतर म्हणटा जाल्यार कितें चल बरें केलां की आयज तर तें तर बरें केलें जाल्यार आमकां कांतर म्हणून चान्स पडटालो आम लादीन करून वचो पडटालो सारकें बरें सर सारकें न्हू आनी एक म्हाका सांगू आनी एक तुमगे पयलीं म्हाका एक सांगात तुमी काँग्रेस आसतनाय काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतनाय कांतर म्हणटाले आनी दिगंबर आतां सामकें धुवून काबार केला हांव मुगे सांगता तुका आयज पळय पॉलिटिशियन कांतर म्हूण जाय पॉलिटिशियन हांवें कांतर म्हूण भारतीय केलो इवन ते म्हाका केन्ना मेळटाय तरी पूण यू आर व्हेरी गूड सिंगर ते पर्सनली लायन घेयनाय बाबा तुवें रॉंग केला देखून कांतार म्हण हांव रॉंग केला तूं कांतार म्हण थोडे अन्नाडी आहाय तेंका ते मागीर सोंसना सो ते मागीर आतां तेशको फॉल्स केसी घालून ना आतां हांव तेंच म्हणटा तुका तुमी काँग्रेसी वेळार कांतर म्हणटाले आतां BJP वेळार कांतर म्हणटा डिफरन्स कितें दिसता डिफरन्स चोय जेन्ना काँग्रेसीचे कांतर म्हणटाले आनी काँग्रेसीचे कांतर म्हणून तुमीच कोण BJP हय हय आमचो हें आहा न्हू त्या टायमार हांव म्हणटालो आनी फ्रांसीस बी म्हणटालो हय चोय रॉंग कोत्ता ते रॉंग कोत्ता हय सो आतां मागीर सांग आतां ऑपोजिशना म्हज्यान तासपाक म्हळ्यार तांकां तासोन येना रुलींग आहाय तांकां तासपाक हय कितें म्हणटा तूं तेश ना ते हांव म्हणटा डिफरन्स आहा कितें आहा पयलीं डिफरन्स कितें जेन्ना काँग्रेसीचे कांतर मनशाक फूल आसा CM भिनापळ CM आसतना ते एकलो मनशाक हांव नांव ल्हान हांव त्या पळयतालो बट ते केन्ना मागीर रिएक्ट जायना आतां चोय तेंचे कितें तुवें रॉंग केलो तूं ताका सांगू तूं भितर उडयतले आनी कितें करतले आनी कितें मेशिनरी यूज कोत्ताय म्हाका एक सांगू तूं मातसो टेक्नॉलॉजी मातसो चड हें करता क्रिटिसायज करता कितें पर्सनल कितें पर्सनल ना पळय चोय हांवें दुसऱ्या बोर्ड दाखयता आसतना पयलीं हांवें म्हाका हें करपा जाय सो आमगे गांव पयलीं हें करपा जाय ना कुट्रे पयलीं चोवपा जाय न्हू मागीर दुसरो कित्याक हालीं म्हाका कोणें बोट दाखोवपा नाका अरे तुमगे आमदार हितू बोला तूं तें काय म्हणटा पण तुमगे आमदार न्हू आपणे इतले शेतकारांक आपूण दिता आदार दिता लोकांक सगळें म्हणल्यार सगळे बीज बारी बरें तो मातशें हुशार तांकां थोडो लोक कॅप्चर करून दवरलो अशें शेतकारांक थोडे हें करता ना करता पूण तेजे ताका कितलो फायदो येता चोय युथाचे फायदे सपोर्ट करता युथ क्लबाक सपोर्ट करता सपोर्ट करता हय करता तो आपणा फायदा जाल्यार करता हाल एक यूथ क्लब 1 लाख डोनेशन दितलो आनी ते यूथ क्लबा कोण क्लब चलयता त्या मनशाक सांगतलो एलिसनाचे एक वचून उबो राव यूज तो यूजूय करपा जाणा गिव एंड टेक करता तो म्हणटा आपले थिंगा कुट्टोरी कसलो काडपा लागून आपले सिस्टम स्टार्ट केल्या हां मागीर कचरो रस्त्यार आसता मरे
कसं रस्त्यार आसता न्ही पुन्हा तो म्हणटालो आपण कुट्टोरी उदरगत करपा लागून BJP सपोर्ट करता की तूं उदरगत केला सर तूं कुट्टोर यो लोकांक विचार तेगल्या मनशाय काम केलें आसा ताणें केसोली गुंडागिरी आनी वेळ तेसो काम करता मातशें तें बरो आतां हांव तेजेर उलयत आसो हांव उलयत तेजेर बेगीन कळ्ळें तुका हांव भिनार तेका हांव अगेन्स्ट उलयता सो तूं यूज करता म्हाका हें करपाक ना तेका लागून म्हणटा तुगे मरे डॅडी गेलो ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन करता इंग्लीश कितें जालां कितू त्रास करता सॉरी त्रास करता पयर आमगेले ना तेका लागून तूं हेजेर कॉन्ट्रॅक्टार म्हणटा तेजेर कोंत म्हळ्यार कितें हांव पळय ती कांतर म्हणटा ते पेपराचें तेच म्हणटा ते पर्सनल ते घेताय न्हू सर हांव कितें करूं आतां म्हाका एक सांगू हांवें आतां तूं हाले तूं MLA जालो तुवें कितें रॉंग केलें हांवें त्या कांतार म्हणपाक जाय आतां हाल्या आतां हांव सांगता हाल्या म्हगे डॅडी पॉलिटिशियन जालो दाडा पॉलिटिशियन जालो एक मिनिस्टर जालो आनी तेणें कितें रॉंग केलें हांव कांतार म्हणटोच ना म्हाका पातक मरे पयलीं सान आनी एक आतां सद्या आमगे सगळें उलोवप बरें आहा आनीक मातशें कातार एक म्हणून लोकांकूय आवडटलें हें कांतार हांवें 8 जाण डिफेक्शन जास्त न्हू पयलो आवाज जालो चोय तेन्ना म्हणलोलें युट्यूबाचेर घायलोलें तुमी सोगोड जाणां पावस पडटगोच बेबे उडक्यो मारता तसो पावस पडटगोच तळ्यांतले तिगूर वयर सोदता आदी तिगूर भायर सरलेले 7 जाणांक लोकांनी भायर मारलेले 8 जाणांक सोळा भायर सोडोंक आपल्यो घुमट्यो वयर काडटा अरे वर्साच्या 12 म्हयने तुमी गोंय चोरीत आसता आख्खें गोंय तुमी चोरून काडलें तुमच्या पोटानारे बोत्ता असो लोक तुमकां निवडून काडटा निवडून काडून एसेंब्लीन धाडटा पूण तुमी थंयसर वचोन फकत आपणाचें रे चिंता म्हाका एक सांग हे सगळे आतां पयलें जाल्यार म्हाका एक सांग आतां हे तूं म्हणटा तशें आतां 8 जाण BJP बरोबर आहा आनी ते BJP म्हणटा हे 8 जाण आहा म्हणून आमगे आतां स्ट्रेंथ वाडल्या 8 जाणांक सपोर्टर पयलीं आसलो तेय आतां BJP कडेन येयल्या आनी ताका लागून आमी सावथ गोवा इजी जिखतले तुका कितें दिसता 8 जाणां तेमी BJP वयले हय सावथांतले बी आहाय हय ते 5 जाण सावथांतले तेंचे आहा वोटींग लोकांचे आहा न्हू रे अरे तेमी 8 जाण डिफेक्ट जायन वचोन पयलीं सद्या नांव पिड्यार केलो आहा लोक तेका वोट मारतलो सपूत गेलो आहाय सर सपूत गेलो आहाय तुमचो सद्या लोक वीस म्हणून सावथाचो म्हाका दिसना तेंका वोट पडले अशें म्हणून आतां सद्या तियात्र चालू आहाय आनी टार्गेट बी दिलो आहाय हां एक्सक्यूज मातशें हय करता हय हय थोड्या टार्गेट दिलो आहाय बाबा तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तर उमके वोट पोणाय तुगे कितें दिलें तें काण वताय आनी कितू जाणां भायर पडपा आहाय तें चोय ना पूण लोक म्हणटा इतले हुशार सारके ऑब्वियसली लोक हुशार आहा न्हू ताका लागून करप्ट MLA कितू जाण घार गेले काँग्रेसान पावरान करप्शन गेलें घार पडलें ना पूण आनी एक हें आहा सावथ गोवा म्हणल्यार बसून हिंदू वोटींग चड आहा क्रिस्तांव वोटींग उणें आहा तरी आसतना म्हणटा BJPक फायदो जावचो ना म्हणटा हिंदू मारतना पॉलिटिक्सा वचोन हिंदू क्रिस्तांव काय लागना पॉलिटिक्सा वचोन आमी गोंयकार हय सो लोक चिंतून वोट मारतलो तर लोक सारको पीस न्हू ओके आतां हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान म्हूण हे डिवायड करताय ओके नाच जालो ते इश्यू करून सो लोक बरो हुशार आतां इलेक्शनाचे पडटले आतां तेमी ते EVM मशिनां घोटाळ केले जाल्यार सांगूंक जायना इतू जायन इतू आख्खे इंडिये इतू जायन तर तो पळय निवडून येता BJP तो निवडून येता चिंतपाचें EVM सेटींग म्हणून लोक इतलो आहा मरे आतां तुगे ऑफिसांत न्हू पयलीं भायर कोणाक उलयतालो बेश्टें म्हणलें कितें हा रे वारो तुका सांगों जाय काय म्हणपा लागलो हात म्हणपा लागलो काँग्रेस सो ओन्ली काँग्रेसीच्यान भायर मारपा जाय एकठांय येवपा जाय जेन्ना तूं खंय झुजो वयता एकठांय वचपा जाय एक एकलो तो झुजपाक गेलो जाल्यार काब जाता ना आतां एकठांय येयले कोण आप मागीर गोवा फॉरवर्ड मागीर NCP तो शरद पवार ग्रूप मागीर ते शिवसेना काँग्रेस सगळे एकठांय पूण एकलो भायर रावलो तो RJ तो कांय त्रास करतना काँग्रेसीक कारण वोट काडल्या काँग्रेसीचे काडटा तो तेजेर हांव उलोवपाक शकना इलेक्शन जातना उलयतलो इलेक्शन जावं दी मागीर उलयतलो सद्या हांव उलयना तुका कितें दिसता आसा फोर्सा RJक आतां गेले ते इलेक्शनांत मगे एक MLA निवडून येयला हय मुखार म्हज्यान कांय सांगपा जायना लोकूय कुटून लोकांक सगळ्याक दिश्टी पडटा बट काँग्रेसी वोट आल नाय केन्ना काँग्रेसी वोट आल नाय
मॅच दिसता जाल्यार तुवें कुट्टोऱ्या काँग्रेस पडलो कसो लास्ट टायम लास्ट आमगेले असेंब्लीक आतां तें म्हाका बरें हें जायना कितें जालें तें त्या टायमार तें टिकेटूय डिली लेट दिली आनी तेणें रेंजाला नाच जोड भीक मागिली आपण टिबलान काम करतलो तिबलादान काम करतलो आपण जॉब दितलो हें दितलो मागीर तेका कदंबा कॉर्पोरेशन आहलो न्हू तें कितू जाण कुट्रे ड्रायव्हरांक कामां लायले बरें आतां म्हाका एक सांगा तियात्रां ना म्हणल्यारूय आतां पॉलिटिकल रेंजाल म्हगे दुस्मान न्हू हय आतां तो पळय रॉंग करता न्हू तें आमी दाखोवपाकूच जाय ना मागपाचो ओके आतां सद्याक तियात्र चल्ला न्ही तियात्र स्टार्ट जाले आफ्टर इस्टरा साकून तियात्र सामकें नेटान स्टार्ट जाले तियात्राक भितर हे पॉलिटिक्स येवपाक लागले आतां पॉलिटिक्स म्हळ्यार हे आमगेले इलेक्शन ऑब्वियसली येवपा लागले कोण 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 आहा सारके पॉलिटिकलाक सगळ्याक कात्र मेळपी आनी हे हाडपी फ्रांसीस दे तुवें तियात्र चोय बरें कांतार म्हणटा तेणें सारकें बरें न्यू आहा तो हांवें तियात्र चोयल ना बट हांवें कांतार आयकलां खंयचे तेगे एक बरें कांतार म्हणटा लंडन कांतार कळ्ळें तुका आनी हांवें आयकलां बरें कांतार लोकांक वचून चोवपाचें व्हेरी आयकोपा सारकी कान म्हळ्यार तेणें म्हणलां आनी ऑल्गान म्हणलां बरें कांतार बरी जे पळय ते कांतार आयकलें न्हू हांगा लो उब जाता ओके आनी बीजेपी कितू बरी ती तेजे कोट्टा सारकी ओके कळ्ळें तुका न्हू तो वचोन फ्रांसीस दे तुवें तियात्र चोय पण तुमचे मरे एलिसन आनी एक सगळा एलिगेशन करता हे पॉलिटिशियन किंवा आनी कितें तुमी पयशे घेता आनी कातर म्हणटा प्रूफ करून दाखय न्हू उलोवपा जाय जाणा म्हज्यान कोणाचेर एलिगेशन करपा जाता पण फायनली जेन्ना प्रूफ करपाक कोण आसना सात म्हाका एग्जाम्पल दिता तुका आतां रेजनलाक एक्सपोज करता थोड्या सोद आसतले म्हाका कोण ऑपोजिशन आहा तो पयशे दिता आसता मग जेन्ना हाल्या कोण ऑपोजिशन आहा तो पावर आयलो जर तो XYZ पावर आयलो जाल्यार म्हाका रेजनल पयशे दिता तेजे खातीर म्हणटा सो ते लोकांची मेंटेलिटी न्हू तूं म्हणटा तशें तुमी न्यूट्रल आमी चुकता तेजे तुमी करता हांव न्यूट्रल आतां हे इलेक्शना हांव डायरेक्ट सांगता आमकां कोणा रीण नाय हांव डायरेक्ट सांगता हांव काँग्रेस वोट मारतलो काँग्रेसीन पावर आयन कितें चूक केली हांव कांतार म्हणटलो आज म्हाका एक सांग आतां आमी हे सोपयता आसतना तुका हें जाता एज अ तियात्रिस्ट तूं आमच्या जे गोंयचे सावथ गोंयचे किंवा गोंयचे लोक आहा ते कितें सांगपाक सोदता हांव लोकांक सांगूं सोदिता लोकांक सगळ्यान दोळ्यान चोयलो आहा कानान आयकलो आहा सो लोक उलोवपा वचना सो आतां वोट मारता तें एक हे पार्टी चिंतून मारया ओके आनी काँग्रेस गव्हर्मेंटा सपोर्ट करया जाल्यार ही BJP गार वयतली ना जाल्यार वचपाना सो आमी एक म्हणया की गोंयांत जो कोण बरें करतलो तेका वोट मारया बरें करता म्हणा न्हू म्हळ्यार कितें बरें कोण पाड कोण केलें तें लोक जाणा बरें केलें तें कोण जाणा सो हांव डायरेक्ट सांगता चोय आम कोणा गेलें आम हें लिपोवन दवरपा नाका हांव वोट कोणा म्हाका म्हज्या सांगना म्हळ्यार लिपोवन दवरपा नाका डायरेक्ट सांगितलें हांव काँग्रेस वोट मारतलो सो बरें करपी काँग्रेस हालीं तो काँग्रेस पावरां येयली बरें करना उडया पोत्तून मुगे तेश करून ओके सो पूण आतां एकदां तूं म्हणटा तेंकां हें दियात एक चान्स दिया कित्याक व्हडली काँग्रेसीन डिफीट करपाक न्हू आतां चोय सगळे लोक जाणा हांव ट्रू लोकां बरी रावन लोकांक पळय विचार आहाय तें सांगता सो आतां हांवें काँग्रेसी सपोर्ट करा म्हणून थोडा अण्णाडी मनीस थिंग वयतले फेक ID करतले हांव मुजे कमेंट मारता तो थोडे आहाय तसो मनीस आहाय ओके आपणे मनशां सपोर्ट आज कळटा आमकां आमगे फेसबुकाचेर आमगेले युट्यूबाचेर सकयल कमेंट येता तेजे घडटा कितली फॉलो येता कितले अगेन्स्ट ना हांव पळय उलयला न्हू सी हांवूय वोटर हांवें कोणा वोट मारपाक जाय हय हय वोट माना मागपा तो हय सो हांवें डायरेक्टली सांगितलां कोणा मारता तो हय हांव कोणाचेर रिणा ना हय सारकें हय हांव कित्याक बी आनी प्रत्येकान आपल्याक जाय तेका वोट मारपाचो हय सी काँग्रेसीन कितें केलां तें थोड्या युथाक खबर ना तूं खबर आसा काँग्रेसीन कितें केलें तें सो तेजें मातशें हें करपाक सो हे आशिल्ले एलिसन द कुर्तोरी आत्तां गेलो अजुनूय तागे तियात्र येवना जुलयाक येवपा आहा गोरचो बेदी बायलो चोर आं गोरचो बेदी जावन बायलो गोरचो बेदी रावता आनी बायल चोर कितें करून हें करता तें तियात्रान दाखयलें आनी तितूंकय पॉलिटिक्स आहा पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें हांव पाद्रिके शर्मा पासून इल्लें तरी पॉलिटिक्स आसता ओके मातशें आसतालें आसपाक जाय न्हू पॉलिटिक्स आमको लोक कितें करता आमकां लोक पॉलिटिक्स करता बट हे पाटी स्टोरी हांवें फॅमिली स्टोरी केल्या बट दुसरे भाशेन हाडल्या
आमकां सदां तेश कोन्न हांव तियात्र कोत्ता न्हू गुन्या नाटां सो लोक हॉलां बसून येयलो न्हू आनी तेगे स्टोरी कितें चिंतून दवरपा जाय ओके हां सो मुगे तेश कोन्न क्लायमॅक्स सो हे आशिल्लो आमगेलो एलिसन द कुर्तोरी. एलिसन तूं हांगा आयलो तुवें तुगेले व्ह्यूज मांडले मातशें थोड्यांक तासलेय बी तुवें पूण तूं म्हणटा तो तुगे प्रोफेशन म्हणटा तूं ओके सर हांव फेस्त उलयलो न्हू असली कोणाक हय तूं न्यूजाचे आसते हांव उलयलो तूं उलयता तें हांव उलयलां ओके. सो नथींग डिफरंट बिटवीन यू एंड मी ओके सो ते म्हणटा तशें की एक आमी हें करपाक जाय की पर्सनल तियात्र ना आनी तियात्र जर ना तियात्र म्हणटा गोंयचे आमगे समाजाचें एक रिफ्लेक्शन म्हणटा आमी आरसो तो लोकांचो म्हणल्यार कितें आसता ते समाज कितें आसता आरशा दीस म्हणल्यार आमी कितें आसता आरशा दिसता तशें करून समाज कितें आसता तियात्रां दिसता असो हे आनीक तातूंत लागून हे पॉलिटिकल कातरिस्ट आहात तांगेले एक सामको व्हडलो इतिहासूच आहा सामको कामत द हॉसलना धरून आमगेलो फ्रांसीस दत्तूय धरून तूं धरून सगळे सामकें ऑल्गा बिल्गा हें जर केलें जाल्यार सामकी लांबची लांब एक हें जातली लायन जातली आनी एक परस एक सामकें फामाद खोडेगाट अशें कातरीस. सो आमच्या तियात्राचो हो एक एसेन्स एक सामको कुशीन काडपाक जायना असलो वांटो आनी हो समाजाचो एक वांटो. सो तूं आयलो तुवें तुगे मत मांडली आनीक मेन म्हणटा तुमी आमगेले सगळे जे आतां पळोवपी ताका इंटरव्यूय केले ताका लागून तुका देव बरें करूं आनीक आमचे जे कोण पळयतात तांकांय सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.